Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. कोलवा ग्रामसभेत 39A चो मुद्दो तापलो. TCPचे 39A कलम रद्द करचे म्हणून लोकांची मागणी. आज स्पेशल ग्रामसभा आसलोली 39A स्क्रॅप करपाक. सो आमगे सगळे जायते स्पीकर उलयले आनी तसो आमगे कॅप्टन वेल्जी विएगास येयलो. तेणे लोकांक ते 39A चेर जायती म्हायती दिली. सो आमी आमगे हेजे जायते एज पर द गॅझेट जायते सर्वे नंबर येयले लायक सरनाबाती आनी कोलवा. अपार्ट फ्रॉम दॅट नंबर्स आनीकूय जायते नंबर चुकोन उरले देखून जाल्यार आमकां 39A नाका म्हूण आमी ओपोज केल्या 39A स्क्रॅप करची म्हूण. केळशे खासा ग्रामसभेत लोकांनी मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केलो. पंचायतूय लोकांच्या फावरान. आमदार आंतोन वाझाचोय प्रकल्पाक खर विरोध. तारखेर आमी एपिला गेल्ले आसा आनी 15 तारखेर तेजे आर्ग्युमेंट आसा. सो आमी मागता आमच्या लोकांकूय येवन ते पळोवपाचें आनी ते कितें जालां ते तेजेर फुडें ते जाण घेवपाचें. Because we wanted to make them aware about this thing, so when such a thing has come in the panchayat, so we are totally against the project and all the panch members, the whole panchayat is in favor of the public. हो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या हे धाकल्या गांवांत आमकां नाका. लोकांचो ओपोज आसा आनी म्हाका दिसता आमचे पंचायतूय आमचे ताका ओपोज करतले इतली म्हाका गॅरंटी आसा. कित्याक थोडे भायले येवन हांगासर मिसगायड करून आमचे पंचायताक देखून आमकां मिसगायड करता म्हाका दिसता. कित्याक हांवें ती सर्वे केल्ल्या प्रमाणे कोणूय तरी हांगासर इनवॉल्वमेंट जावं हे विलेज पंचायताक मिसगायड करता. हे मिसगायड जावपाक जायना. हांव एका पंचायताकूय हांव डायरेक्ट सांगतलो बा तुमी एक जे कोण आपयता ताका इनवॉल्वमेंट तुमी जायनाका. हो इशू हो आमचो लोकांचो इशू. हो आमचो हांकां प्रोजेक्ट नाका आनी हो प्रोजेक्ट केलोच येवपाक हांव कसोच दिवपाचो. पर्यटकांक लागून गांवच्या मुळाव्या सुविधांचेर पडपी ताणाचेर कळंगूट ग्रामसभेत चर्चा जाली. ऐन पर्यटन हंगामात उदकाचो उणाव, कोयर आनी येरादारीची गचमुड्डी ह्या विशयाचेर लोक उलयले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.